नमस्कार पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिकेन कायद्याचे शासन, सार्वभौमत्व, क्षेत्रीय अखंडतायेचे संरक्षणा खातीर आपली बांधिलकी दाखयल्या. क्वाड देशांनी अस्तंत आशियाई स्थितीचेर भासाभास केली आणि राजकीय यत्ना खातीर समर्थन दिल्ल्याचे तशेंच वाठारांत स्थायी शांततायेची आस्त उक्तायल्या अशें स्क्वाड विदेश मंत्र्यांच्या बसकेत जोड वक्तव्यात म्हळां. केंद्रीय विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. तांणी नौवहन अधिकार आनी स्वातंत्र्य तशेंच स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज आनी रेड सीच्या माध्यमांतल्यान संवसारीक वाणिज्याच्या सुरक्षीत संबंदात एकवटीत राष्ट्र दर्या कायदो संमेलन म्हळ्यार UNCLOत आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करपाच्या म्हत्वाचो परतून एकदा उल्लेख केलो. Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities. We will be continuing to deepen these areas in the times ahead. We spent some time on the question of safe and unimpeded maritime commerce and reaffirmed the significance of scrupulously observing international law. Our four nations are also market economies. We believe strongly that economic resilience should be promoted, that supply chain should be strengthened, trusted and secure technologies diffused, and production capacities enhanced. Our deliberations touched on the current energy and fertilizer availability as well as that of critical minerals and resources. As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज राजस्थानांतल्या भारत पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय शिमेचेर आशिल्ल्या सांचो शीम चौकेक भेट दिली. ह्या वाठारांत तैनात आशिल्ल्या शीम सुरक्षा दळाच्या कर्मचाऱ्यांकडे तांणी संवाद साधले आनी राष्ट्राच्यो शिमो राखपा खातीर तांणी केल्ल्या समर्पणाची तोखणाय केली. ह्या भेटी वेळार घरमंत्र्यांनी वायब्रंट विलेज प्रोग्राम 2 राज्यांतल्या शीम वाठारांतल्या प्रदेशांक समर्पीत केलो. ह्या उपक्रमांतल्यान आंतरराष्ट्रीय शिमेचेर आशिल्ल्या गांवांनी शिक्षण, रस्ते, वीज आनी रोजगार संदी सयत मुळाव्यो सुविधा आनी गरजेच्या सुविधा घटमूट करपाचे दिकेन पावल उबारला. बार्मेर, बिकानेर आनी जैसलमेर जिल्ह्यांतल्या गांवांचो ह्या कार्यावळींत आस्पाव जाता. ह्या वेळार राजस्थानाचे मुखेलमंत्री भजनलाल शर्मा आनी केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुनलाल मेघवाल हाजीर आशिल्ले. प्रहरियों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जो उनको दायित्व सौंपा गया है, इसका बहुत अच्छे तरीके से कर्तव्यपरायणता, वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ निर्वहन किया है. ये 2000 सीमा प्रहरियों का बलिदान न केवल BSF, न केवल भारत सरकार, 140 करोड़ भारतीयों पर BSF का एक प्रकार से ऋण है और उस पर पूरा देश गर्व करता है. पूरे राजस्थान के रेगिस्तान में एक लेटरल रोड के निर्माण का कार्य शुरू किया है, जो आपकी ढेर सारी असुविधाओं को समाप्त करने में काम आएगा. लगभग 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड और 520 किलोमीटर लंबी एक्सियल रोड, ये दोनों मिलाकर BSF के जवानों की सारी सुविधाओं की भी चिंता करेंगे और कनेक्टिविटी को भी बहुत लाइव और उपयोगी बनाएंगे.
सेंट फ्रांसिस झेवियर चर्च चिखलेचे पाथरी फादर बोलमार्क्स परेरा आयज फांतोडेर संवसाराक अंतरले. काळजाचो आताक येयिल्ल्यान तांकां शेनवारा गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलांत दाखल केले. तांच्या कुडीचेर 28 मे दिसा निमणे संस्कार सांजे 3 वरांचेर होली क्रॉस चर्च केप्यां हांगा जातले अशी माहिती सेंट फ्रांसिस झेवियर चर्चीच्या वांगड्यांनी दिल्या. गोंयच्या 40व्या घटक राज्य दिसा निमतान खासा कार्यावळ कला अकादमीत जातली, जाका देशाचे उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हाजीर आसतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांक दिली. ह्या निमतान गोंयचे फामाद कार्टुनिस्ट मारियो मिरांडा हांच्या चित्रांचे खासा प्रदर्शन घडोवन हाडटले. तशेंच ह्या निमतान यादस्तीक पोस्टल तिकेटाचे अनावरणूय जातले अशें तांणी सांगलें. स्टेटहूड डेच्या निमित्तान आमकां मानादीक व्हायस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णनजी हे गोंयांत स्टेटहूडच्या कार्यक्रमाक येता. आमचे हॉनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवा हेय बी त्या कार्यक्रमाक हजर आसतले. कला अकादमीत 10:30 वरांचेर आमी स्टेटहूड डेचे फंक्शन हे सेलेब्रेट करता. मारियो मिरांडाचे स्पेशल एक्झिबिशन ते सेंच्युरीच्या निमित्तान आमी ऑर्गनायज करतले. आमी स्पेशल स्टॅम्प कवर ऑन द मारियो मिरांडा होय रिलीज करपाचो आसा. त्या निमित्तान वेगवेगळे आमी गोपाळ रत्न अवॉर्ड आनी बाकीचे सगळे ह्या बाकीच्या फेलिसिटेशन आमी सातत्यान स्टेटहूड डेच्या निमित्तान जे गोंया खातीर फाटलीं 25-30 वर्सां जे कॉन्ट्रिब्यूट करतात तांचे सदोदीत गोवा स्टेटहूड डेच्या निमित्तान आमी फेलिसिटेशन करपाचें काम आमचें सरकार हे सदोदीत स्टेटहूड डेज हो म्हज्याच सरकाराच्या कार्यकाळांत व्हडलो कार्यक्रम आमी करपाक सुरवात केला आनी त्या निमित्तान आमकां प्रावड फील जावपाक जाय. गोंय घटक राज्य जालें तेन्नाच्यान गोंयाक एक वेगळो दर्जो मेळ्ळो. अशा पद्दतीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान केंद्र सरकारा कडल्यान वेगवेगळ्यो योजना ह्योय बी आमी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सुरवात करता. केंद्र सरकारान राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या दक्षिण गोंयांतल्या चौपदरीकरण प्रकल्पा खातीर 1,880 कोटी रुपया मंजूर केल्ले खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे उपकार मानले. 800 कोटी रुपया फॉर द आमकां कुंकळे बायपास, कुंकळे टू बाळ्ळी ह्या बायपासा खातीर सँक्शन जालां. ताचें कामूय बी रोखडेंच खूब बेगीन जातलें. 6 लेन नॅशनल हायवे आमी कन्स्ट्रक्ट करता. ऑलरेडी कंजेस्टेड एरिया कुंकळे टू बाळ्ळी हाज्या पर्यंत आतां आमी पळयता की सगळो बायपास कंप्लीट जालेलो. इतकोच रोड उरलेलो. ताच्या खातीर थँक्स टू हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी, थँक्स टू अवर रोड्स एंड हायवे मिनिस्टर श्री नितीन गडकरीजी हाचो खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. टायम टू टायम आमी जी प्रपोजल्स धाडल्या ती प्रपोजल्स तांच्या कडल्यान सँक्शन जाल्ली आसा. त्या हांव केंद्र सरकाराचें खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. फोंडें नगरपालिका सभाघरांत गोंयच्या आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त रवी सीताराम नायक हांणी राज्य तशेंच थळाव्या समाजा खातीर दिल्ल्या योगदानाचो भोवमान म्हणून तांच्या तैलचित्राचें अनावरण जालें. ह्या वेळार फोंडेंचे नगराध्यक्ष विरेंद्र धवळीकार, सर्गेस्त रवी नायक हांचे दोगूय पूत रितेश आनी रॉय नायक तशेंच हेर नगरसेवक, फोंडें नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी आनी बरे मागपी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना नगराध्यक्ष विरेंद्र धवळीकार हांणी सर्गेस्त रवी नायक हांणी दिल्ल्या राजकीय आनी सामाजीक योगदाना विशीं आपलें मत उक्तायलें. फोटोचे अनावरण जाल्लें आसा. तांचे सुपुत्र बाब रितेश नायक हांच्या हातान आनी रॉय नायक हांच्या हातांनी अनावरण जाल्लें आसा. आमकां सांगपाचें म्हटल्यार रवी नायक सराचें गोंय पूण सगळे गोंयान आनी फोंड्यां खूब योगदान आसा. तशेंच आज आमी ठरयलें की सराचें फोटो अनावरण करतले. तेन्ना हांव आमच्या गोंयचे डॉ. स्वप्नील साळकर हांणी स्टोलन ह्या तांच्या OTT चित्रपटा खातीर उत्कृश्ट पटकथा आनी उत्कृश्ट कथानका खातीर स्क्रीन रायटर्स असोसिएशन अवॉर्ड 2024 जोडलो. हो पुरस्कार भेटवण सुवाळो मुंबयच्या ताज लँटन्स एंड हांगा जालो. हाचे पयलीं फिल्म फेअर आनी स्क्रीन अवॉर्ड ह्या प्रतिश्ठेच्या पुरस्कार सुवाळ्यात डॉ. स्वप्नील साळकर हांचो भोवमान जाल्लो. ताच्या उपरांत हो तांचो 3रो प्रतिश्ठीत पुरस्कार थारला. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.